कितें जालां PDA फायल येयल्या प्रिस्टीज हो तेजो ओनर तेणें आमकां PDA फायल घातली आनी जेन्ना फायल येयली तेन्ना हांवें इन्स्पेक्शन रिमार्क मारलेलो आनी ताबडतोब जेन्ना म्हाका आनीक एक 5-6 दिसांनी जेन्ना हो देविदास सतरकर हाणें म्हाका एक लेटर केलें म्हाका एक केलें आंतोनिवाद MLA कोर्साली कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी सरपंच VP सांकवाड हेकाय लेटर केलें आनी जेन्ना तेणें लेटर केलें तेन्नाय हांवें ताबडतोब आमचे हेका लेटर PDA लेटर घातलें आनी डिस्कशन जालें हो आमचें इन्स्पेक्शन जावपाक जाय आनी आयज तें इन्स्पेक्शन दवरलां आनी जेन्ना म्हाका लेटर केलें तेन्ना हांवें सगळे डिपार्टमेंट जे कन्सर्न डिपार्टमेंट आहाय तेंगे सगळे डिपार्टमेंट हांवें लेटर केलें तुमकां हांव पळय लेटर मुद्दम पळय दाखयता हेणें केलें कोणें हें लेटर केल्लें आमकां देविदास सतरकरान केलें मागीर हांवें सगळे डिपार्टमेंटाक चीफ टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग पणजे हाकाय केलें तेजे उपरांत मेंबर सेक्रेटरी PDA वास्को केलें डेप्युटी कलेक्टर वास्को तेकाय केलें मागीर आमचो मिनिस्टर TCP मिनिस्टर सर विश्वजीत राणे हाकाय केलें मागीर विलेज पंचायत सेक्रेटरी सरपंच हाकाय केलें आनी मागीर देविदास ताकाय केलें तेजे उपरांत सरपंच VP वेलसांव आरोस इजोसी पाली इजोसी हेकाय केलें कित्याक हे सगळे आतां येयले ते चडशे वेलसांवचे तेका लागून म्हाकाय ते पंचायताक उडोवपाक जाल्लें बाबा अशें तें इन्स्पेक्शन आहा तुमी हांगासर येवचें कित्याक लोकांक कितें डिफिकल्टी आहाय ती तुमी आयकोन घेवचें फाल्यां सकाळीं आंतोनवाद MLA आंतोनवादाचेर मागीर सगळें ब्लेम करनाका तेका लागून तेकाय लेटर केल्लें पूण ती म्हाका कोणी येवना मागीर थिंगा एक कुरीस हांवें आयकल्ले भाशेन एक कुरीस आहा थिंगा कुरीस आहा म्हणटच आनी तो कुरीस सांकवाडे पडटा म्हणटच हांवें एक आमचे चर्चाक एक आमच्या फादराक फादर केनेथ टेलिस हाकाय हांवें एक लेटर केलें फादर अशें इन्स्पेक्शन आहा तुमी येवचें म्हणून इतलेंच न्हू मागीर तेजे उपरांत हांवें सगळ्या मेंबर VP सांकवाड सगळे हेका पंचाक तांकां हांवें पोस्टान AD धाडली सगळे पंचाक हांवें AD धाडली तशेंच हांवें ZP सांकवाडेचे ZP आसा तशेंच कुट्टाळीचे ZP आसा कित्याक हो वेलसांवचो म्हणटा हांवें कुट्टाळीचे ZP धाडले ही सगळ्यांक हांवें लेटर केलें अशें आज इन्स्पेक्शनाक येवचें म्हणून मागीर आतां इन्स्पेक्शन आमचें चडशें आतां जालां आनी आमचे भावांचे कितें तेंगे डिफिकल्टी कितें आहाय तें सगळें तेंच्यांनी सांगलेलें आसा आनी हें डिस्कशन आमी मेंबर सेक्रेटरी आसा मागीर तो मार्कूस ऑफिसर आसा ताका सांगलां परत आमी इन्स्पेक्शन करुया वो सायड इन्स्पेक्शन करुया वो तेचे वयलें एक मिटींग डिस्कस करतले जे आमचे लोकल आहाय तांकां बाबा कितें प्रॉब्लम जाला तेजेर आनी एक मिटींग आमी डिस्कस करपाचें आमी हें डिसिजन घेतलेलें आसा आनी म्हाकाय जाय कितें फाल्यां सकाळीं आतां PDA फायल येयल्या PDA कितें म्हूण फायल येयल्या PDA फायल येयल्या एमंगलेशन आनी कंपाउंड वॉल रिअलायनमेंट हे 3 तेणी पॉयंट घालून तेणें परमिशन मागलो आहा ते आमी सद्या फोल्डर आसा आनी आज सद्या फोल्डर जे मेरेन आमचे हे लोकांचें जे डिस्कशन जायना जे मेरेन आमगे प्रॉब्लम सॉल्व जायना ते मेरेन आमी हो इशू करपा न्हय कित्याक फाल्यां सकाळीं हांव PDA मेंबर एज MLA म्हणून PDA मेंबर आसा कित्याक फाल्यां सकाळीं हांव ओपोज करतलो बाकीचे आनी मुरमुगांवाचे 3 MLA आसात तशेंच PDA मेंबर आसात म्हणून तेंच्यांनी सगळ्यांनी मेळोन आमकां म्हाका दिसता लोकां कडेन विचारून वय आमी पास करची पडटलें कित्याक ना जाल्यार हो इशू आंतोनवादान एज MLA म्हणून एक्शन घेवपाक तें जायना तें आनी फाल्यां सकाळीं पंचायत विलेज पंचायत सांकवाडे म्हणटले आपूण PDA पास करून येयले आपूण पास करता मागीर मुजेर ब्लेम कांय तुमचें कितें आहा तेका लागून हांवें सगळे विलेज पंचायत हांवें लेटर केलें तुमगे कितें आहा तुमी सही दिवचें म्हणून आनी लोकांनी आयकोन घेवचें आनी ते उपरांत तुमी इशू करचें ना मागीर मुजेर ब्लेम आतां सांगता परत सांगता तुमी म्हाका लास्टाक हांव PDA मेंबर हांवें कशें पास करून गेली हें मागीर सांगनाका तुमगे कितें आतां सांगा लोकां पयलीं या लोकां फेस करा आनी सांगा सर आतां सद्याक रस्तो ओपन जातलो हो सद्या तेजें सांगला रस्तो ओपन दवरता म्हणून सांगला बरें डिसिजन जालां पण सद्या हांव म्हणजे ऑनरेबल MLA बाबांदोरवाजा देव बरोबर म्हणटा तेणें ताबडतोब PDA इन्स्पेक्शन मारलें आनी ह्या इन्स्पेक्शना उद्देशी आज आमकां कळ्ळें ही प्रेस्टेजन घेतल्या म्हणून प्रॉपर्टी आमी पयलीं नॉकातलें तेणी फायल भितर येयल्या आनी तेणें रोखडें हिंगा इन्स्पेक्शन मारलें आज बरे भाशेन डिस्कशन जालां तेमचे कडेन कित्याक आमचे आसले प्रॉब्लेम आमच्या लोकांचे
ते आमचे जाणार जे पयलींचे आहाय ते सदां आमचे ट्रेडिशनल रोड मारताले आनी तांकां लागून हांवूय मुखार सरलो ते म्हाका खुशालकाय दिसत कितें जेन्ना हांवें एक बी उडयलोलें वेलसांव ते आज किलोलो आनी ते किलोल म्हळ्यार हे सगळे आज लोक एकठांय जाताय आनी तांकां हांव जाणटो जाला म्हज्या सुसाकात बसूंक जाता पूण ते तयार जाले आपल्यागे वेलसांव हेका लागून झगडपाक ही तेंच्या उमेद चोयन न्हू म्हाका खूब खुशालकाय भोगली आनी हांवें म्हणटे भाशेन आमचे वेलसांव जायते जाणार आहे सो हांव मुखार आमच्या MLA आनी एक फाटी की तेणें इन्स्पेक्शन केलें आनी पयलें पळयलें हें कितें जाशें म्हणलें मागीर पास जालें मागीर आमकां खबर नासली म्हणपाक लोकांनी सांगिल्लें आपल्याचें कितें प्रॉब्लेम सो ते प्रेस्टेजीचे ऑफिसर तेणी एक्सेप्ट केलें तेणी एडमीट केलें की तेणी म्हणलो ते आमी मिसगायड कोताय तेणी मानून गेले आमी मिसगायड कोणाक कोनाय आमी कितें आहा ते फॅक्ट्स आहाय तो दाखयता आमी कितलें आमचें सो तुमकां मिडिया आमी सगळे पाटी तुमी येयल्या कवरेज केल्या तांकां तेंय दाखयलें आमी की आमी बोवाळ कोतूय पोस्ट ऑफीस उक्ती जालें लोकांक सेवा मेळ्ळी जे आमी कितें हात घायलो तो आमी बेश्टो सोडूय टील द एंड हांव झगडटलो सगळे लोकांचे जे कितें मागिलां तें मेळ पासून मुगे काम सदां आसतलें